गोंयांत जावपी 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या टॉर्च रॅली खातीर वर्ल्ड चॅम्पियन जॅव्हेलिन थ्रोवर नीरज चोप्रा येतलो अशी घोशणा खेळा मंत्री गोविंद गावडेन केली। राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या फाटभुंयेर शेनवारा नावेलच्या मनोहर पर्रीकर इंडोर स्टेडियमाची पळोवणी केल्या उपरांत मंत्र्यान ही घोशणा केली। आमची जी टॉर्च रॅली जी आसा ती टॉर्च रॅली आमकां हें करपा खातीर ताजी सुरवात करपा खातीर ते दिसा आमचे नीरज बाब चोपडा हे आमचे भारताचे आज नामनेचे आनी जगातले एक नंबर 1 जॅव्हलिन थ्रो जिमनॅस्टीक म्हणून तांचे आज नामना आसात। तेवूय आमी तांकां इन्विटेशन दिल्लें आसात and definitely almost he's agreed to come in the state of Goa and we will take these national games to a very greater heights. त्याचे बरोबर तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली की हो जो नावेलीचो कॉम्प्लेक्स जो आसा इज ऑल सेट फॉर द होस्टिंग द 37th नॅशनल गेम्स। ज्या जाग्याचेर 3 स्पोर्ट्स जातले। ऑफिशियल इनॉग्रेशनाचे पयलू ह्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साचेर 23 तारखेक आमचो रोल बॉल ह्या गेमीन ह्या वेन्यू वयल्यान गेम्स नॅशनल गेम्साचे गेम्स किक ऑफ जातले। 23rd to 28, 30th to 3rd आणि 4th to 8 म्हणजे रोल बॉल, नेटबॉल आणि हँडबॉल अशा बास्केटबॉल अशा 3 आमकां डिसिप्लिन्स जे आसात त्यो ह्या नावेली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साचेर आसात। बाकी सगळे आमचे एथलीट्स, टेक्निकल ऑफिशियल्स प्रत्येक वेन्यूचेर आमी वेन्यू कमांडंट अपॉइंट केल्लो आसा। ताच्या सकयल एसिस्टंट कमांडंट आसात जे आमचे ब्युरोक्रॅट्स जावन आसात। ह्या वेन्यू कमांडंट हेच्या ओवरऑल गोंयचे इन्चार्ज म्हणून आमी आमचे रेव्हेन्यू सेक्रेटरी संजीत बाब आपले संदीप जॅकीस हेका आमी अपॉइंट केल्ले आसात आनी ही इज क्लोजली मॉनिटरींग ऑल दीस प्रिपेरेडनेस ऑफ द वेन्यूज। एज फार एज नावेली इज कन्सर्न म्हाका दिसता नावेली आमचो पयलोच कॉम्प्लेक्स आमचो रेडी आशिल्लो आनी आज हें जें काम आमचें चलता तें ओवरलेस टिमीचें काम चलता। ज्या जाग्याचेर डायनींग आसतलें, ज्या जाग्याचेर तांचें सॅटलायट किचन आसतलें, ज्या जाग्याचेर आमचे एथलीट्स लॉन्च आसतलो, ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी जितले आमचे हॉल्स आसा ते सगळे ऑक्युपाय करून आय थिंक दीस विल बी द व्हेरी आयडियल वेन्यू for executing these all 3 disciplines in the state of Goa.